क्रिस्तची शांती तुमकां मोगाचेनो. विशय वचो उपास म्हणल्या विशयांत आमी शिकल्या आसता. वेळार जेवन कुडीक जायतो विराम दितना जिरवण्याच्या प्रक्रियेक फावतो वेळ दिल्ले बरी जाता. आनी अशें केल्ल्याचो बरो फायदो कितें म्हणलें आज शिकया. कुडीक खाण गरज, पूण खावनच रावत जाल्यार जिरवणेक अवकाश ना. देखून खाणा जेवणा मदें विराम भोव गरजेचो. असल्या विरामा वेळार कूड जिरवण्याच्या प्रक्रियेंत जागृत जाता. आमच्या कुडींत आपलेस्तकी पिडा गूण करून घेवची, उणेपणासले भरती करून घेवची एक सखत कार्याळ जाता. अशें जाताना आमच्या कुडींत हार्मोन इम्बॅलन्स वा असमतोलन, आंगाची दूख वा पुरासाण हें सगळें सारकें जाता आनी नव्या हुरूपान भरता. जेन्ना आमची कूड खाणातावन विशय घेवन जिरवण आनी भलायकेच्या प्रक्रियेंत मेतेर जाता, तेन्ना आमच्या आत्म्याक देवाच्या उतराचें खाण दिवन रावया आनी कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी जेजूच्या नांवान जोडया. आमेन.